ताळगांवां सापोल बाजारांतल्या दुकानात उजो लागिल्ल्यान कष्टकरी व्यापारी गोविंद च्यारी हाका सुमार 15 लाखांच्या लुकसाणाक सामोरे वचचे पडले. कांय पयशे सांठोवन गोविंदान हे दुकान भाड्यान चलोवपाक घेतिल्ले. शुन्यांतल्यान उबो केल्ल्या धंद्याक 15 लाखाचे लुकसाण म्हटल्यार गोविंदाक खूप व्हडलो अमाउंट. ग्रॅज्युएट आणि हुशार व्यक्तिमत्वाच्या गोविंदान सरकारी वा हेर नोकरेच्या फाटी न लागता स्वताच्या बळग्यार भाड्याचे एक ल्हानशे दुकान घेवन मोबायल रिचार्ज करपाचो एक ल्हानसो वेवसाय सुरू केल्लो. रिचार्ज करून 4 आणे आणि 8 आण्याचो मुनाफो, दिसपट्टे गल्लो जमतलो तरी कितलो म्हणून गोविंदान सायड बाय सायड लायटीचे सामान आणि कमी प्रमाणात स्टेशनरीचे सामानूय दुकानात विकपाक दवरिल्ले. घामा कश्टान उबो केल्लो गोविंदाचो धंदो शॉर्ट सर्किटाच्या एका बारीकशा निमताक लागून काबार जालो. सरकाराचो स्वयंपूर्णतेचो मंत्र गोविंदान खूप आदींच रुजयल्लो. कश्टान उबे केल्ल्या आपल्या उपजिविकेच्या नुकसाणाक गोविंदान खूप धिरान तोंड दिला. कोणाकडे हात न पसरुपी आणि स्वाभिमानी गोविंदाक सध्या गरज आसा ती आर्थीक मजतीची. पात्रांव, नाव कितें तुमचें? गोविंद च्यारी. हय. हो तुमचो शॉप आसा न्ही, तेका कसो उजो लागलो आनी कितल्यांक लागलो काय? आता काय खबर ना, म्हाका फ्रेंडान कॉल केलो रातचो 11 सुमार. शॉपार उजो येता, उजो पेटता. हांव ओपन करून पळयलें जाल्यार उजो भितर पेट्टा. ओपन करता एकदम ठप्प करून पेड घेतलो आनी कितल्यांक सुमार? 11, 11:15 अशी जाली. रातचे? कितें कितें आहलें शॉपान? शॉपान म्हाजे इलेक्ट्रिकल आयटम आशिल्ले, स्टेशनरीचे, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हाजे कॅमेरा, कंप्युटर, झेरॉक्स मशीन. कॅमेरा कसले? कॅमेरा हांव वेगळी फोटोग्राफी करता. ओके. तुमचे सगळे तुम्ही करताले? हय. कितले नुकसान आता सध्या जालां? 15 लाख सुमार. 15 लाख सुमार. कांयच उरोंक ना, सगळें लासून. बारीक बारीक अशी बाकीचे मेन कित्याक सगळे लागतात. हरशी कितल्यांक तुमी वयता घरा? हांव 9:30 पावणे 10 घरा वता पडतो. मिसेस बरी नाशिल्ली म्हणून हांव बेगीन घरा. तुमच्या शॉपार सायडीन कोणाक डॅमेज जावंक ना? ना खंय शॉर्ट सर्किट कितें सांगला कितें करून? मागीर उजो कसो पालयलो तुमी? हा. तर काय सेव्ह करपाक शकले ना? एकदम स्पीड घेतलं. देवाचे बी सामान कितें? आणि इन्कम सोर्स कितें? हाका एकूच दुकानूच म्हणजे तुमी सगळे लुकसाण जालें. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.